नमस्कार युवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आधी Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management Nuvei Goa. Admissions open. 1 मार्च 2027 सावन कास्ट सेन्ससा बरोबर पुराय देशात जनगणना केंद्राचे नोटिफिकेशन मुख्यमंत्री म्हणतात डाटा अपडेट मेळटलो सामाजिक उदरगतीचे नियोजनाक मजूत। बोरये पुलाची हालत फोंडकुलां पडून लोखणाचे वाऱ्याव सल्ल्या वयर ट्रॅफिक जॅम मोठे अपकीर्त घडत म्हूण भंय पूल जाग्यार घालात। गोंयच्या फुडारा खातीर अस्तित्व सोंपल्यार जाता गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसींत मर्जरा विशीं विजयाचे फॉरवर्ड शिनाल पालिका वेंचणुकेक मडगांवां कॅन्डिडेट घालपाची तयारी। झिरो वॉटर बिल स्किमीचो गैरफायदो एकल्याचे 4-4 मीटर स्कीम केली बंद हर घर जल जालें आता टार्गेट हर घर फायबर मुख्यमंत्र्याची घोषणा। धारबानोडे प्रतापनगर रानात सापडली एके चलयेची बॉडी गळ्याक कातरिल्ले मार्क खून म्हणून दुबाव पोलिसांनी केली खुनाची केस अजून वळख पटूना। काणकोण पीडब्ल्यूडी कचेरीचो नळ चालू उरिल्ल्यान शेतकी खात्याची कचेरी फुगली फायली लॅपटॉप प्रिंटरांनी उदक शुक्रारा स्टाफान नळ बंदच केलो ना कचेऱ्यांनी हुंवार। मांद्रे पुत्याचो आवयचेर कोयत्यान हल्लो आवयक थापटायली खोंटायली उपरांत कोयत्यान मानेर तकलेर घाव पूत चंद्रशेखर पाटीलाक मांद्रे पोलिसांनी उखल्लो। एक मार्च 2027 सावन पुराय देशात जनगणना केंद्रीय घर मंत्रालयान तशें गॅझेट नोटिफिकेशन जारी केलां। जनगणनेत अपवाद लडाख जम्मू काश्मीर हिमाचल प्रदेश आनी उत्तराखंडाचो थंय 1 ऑक्टोबर 2026 सावन जनगणना सुरू जातली। सेन्ससाक लागून सारको डाटा मेळटलो प्लॅनिंगाक लाव जातलो मुख्यमंत्री सांगता। भारत सरकारान सेन्सस करपा खातीर नोटिफाय केलें। हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आनी भारत सरकार हांच्या कॅबिनेटाचें खूब खूब स्वागत करता की पयले फावटी कास्ट सेन्सस जावचें हें डिक्लेअर केल्लें आनी तें नोटिफाय केलें। मार्च 2027 कास्ट सेन्सस करपा खातीर सुरवात जातली। खरें म्हणजे विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न साकार करपा खातीर हो सेन्सस इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट आनी त्या खातीरच म्हाका दिसता समेस्त सगळ्या लोकांनी हाचें स्वागतूय करपाक जाय आनी ज्या पद्दतीचो कास्ट सेन्सस जाल्या उपरांत सोशियल इकॉनॉमिकल रिफॉर्म्स करपा खातीर हाचो उपयोग खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो आनी सरकाराक परफॉर्म करपा खातीर हो कास्ट सेन्सस तितकोच उपयोगी ठरतलो। विकसीत भारताचो ध्येय साध्य करपाक आनी अंत्योदय सर्वोदय आनी ग्रामोदय हें तत्व पुराय करपा खातीर भारत सरकारच्या हे जाल्ल्या कास्ट सेन्ससाचो हांव स्वागत करतां आनी निश्चित रित्या एक खरें आसा की विकसीत भारताचें स्वप्न साकार करपा खातीर दीस वील बी वन ऑफ द फावंडेशन हें ठरतलें। गोंयच्या फुडारा खातीर पक्षाचें अस्तित्व सोंपता जाल्यार पासून आपली तयारी आसा। गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस पक्षांत विलीन करपाच्या प्रस्नार विजयाचें फॉरवर्ड शिनाल सगळ्यांनी एकठांय येवपाची गरज विजय हेड ऑन मडगांव पालिकेक गोवा फॉरवर्ड खंय मडगांवां सीट घालतले फातोड्डा मॉडल गोंयभर पावोवपाची गरज विजय उलयला। विजयान आपली पार्टी काँग्रेसीक मर्ज करपा जाय आनी काँग्रेसीची लिडरशीप आपल्या हातांत घेवपा जाय जाल्यारच कित तरी फुडें जावपाक शकता म्हण। हाऊ डू यू लुक एट See, this is also one school of thought of many people. I should lead and all that, but these are hypothetical situations. But do you even feel promise in that idea? See, there is promise in everything. We live in perpetual philosophical answer. We live in perpetual hope. Oppositionan जेन्ना आसता आनी चड करून जेन्ना तूं वन मेंबर पार्टी आहा तूं गोंयचे खातीर तुजें विजन कितें असल्यो वस्तू उलयता बुलंद आवाज म्हळ्यार कितें तरी विजन घेवन फुडें वता
आनी ते विजनाक लोक सपोर्ट करतले आनी सगळे आमी एक जातले हो होप आसता. जें कितें मदीं येता इन्क्लुडींग द फॅक्ट दॅट यू इवन लूक एट युअर आयडेंटिटी बींग इरेज्ड. This suggestion of yours basically means that my identity is going to not exist. अशें पसून means you have to have a wild realm of possibilities which you should consider. You should not throw anything in the dustbin. So I am willing to consider every possibility to see to it that we bring about change. Accepting that we have failed, we have to come together. In that, my role will not be selfish when thinking about unity. When thinking about getting everybody together to bring about a change in Goa. मडगाव मतदारसंघात फातोर्डा मतदारसंघाबरोबर तुम्ही गोवा फॉरवर्डाच्या झेंड्या खाला म्युनिसिपालिटी इलेक्शन लढितले. थंय युती बिती काय ना. फॉरवर्ड म्हणटा तें नांव आसतलेंच. थंय काँग्रेसी बरोबर युती बिती काय ना. ती युती बी म्हणटा ती पळय म्हाका फातोर्डान जर मतां घेवंक जाय जाल्यार हांवें ऑन माय ओन I have to be capable of getting the council in Madgaon municipality. ना जाल्यार फातोर्डा म्हाका मतां घेवपाक कुस्तार जातली. अशें धरया की 11चे 11 पसून फातोर्डा हांव जिखलो जाल्यार कावन्सील म्हजें जातलें हाची गॅरंटी ना, कित्याक थंय 13 जाय. सो दुसरे कडेन म्हाका उबो रावचो पडटाच की हांव मडगांवान कॅन्डिडेट गोवा फॉरवर्ड म्हणून घालतलो. सो थंय एक वॉट कुर्तोरी ऑल द 3 wards we will contest. Is that a beginning of your entry into Margao for assembly? Yes. You can take it as that or you can take it in any which way, but we are going to the people of Margao saying that we are exporting the Fatorda model, which goes by this development by consent, which goes by Mukhyamantryची जन भागीदारी. बोरये पुलाची हालत, पुलाक फोंडकुलां पडून लोखणाच्यो सळयो वयर सरल्यात. येरादारीक त्रास, फोंडाऱ्यांक लागून ट्रॅफिक जॅम. रस्तो बिजी आशिल्ल्यान आनी पर्यायी रूट नाशिल्ल्यान पुराय बंद करून काम करूंक खंय परवानगी मेळना. मोठें अपकीर्त घडत म्हूण थळाव्यांक भंय. बेगोबेग दुरुस्ती करची म्हूण मागणी. आमी सध्या आसा बोरये पुलार आनी म्हज्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता की कशा तरेन ह्या बोरये पुलाची सध्या हालत जाल्या. ह्या पुलाचेर जे आमी पळयता की ज्यो रॉड्स घालतात जेन्ना कॉन्क्रिटिंगा टायमार ते रॉड्स हांगासर भायर सरल्यात. बोरये पुलाची सध्या अशा तरेची ही परिस्थिती हांगा जाल्ली आमकां दिसता. आमी पळयता की सरकार नवो पूल बांदता म्हणून सरकारान डिक्लेअर केले, ताज्या मागीर ताजो अलायनमेंटूय जालो, पूण खंय तरी लोक भायर सरले आनी लोकांनी जो अलायनमेंट आसा तो तांकां मान्य ना म्हणून एजिटेशनां जाली. ताज्या मागीर आमी पळयता की सद्याक एक्विजिशन जो प्रोसेस आहा तो सध्या चालू आसा. थोडे जे लोकल्स आसा ते एनजीटीन गेल्या, तांकां हो अलायनमेंट नाका, खाजन लँड आसा थंय म्हणून अशें कळटा. पूण जर आतां सध्या आमी देशभर जर गजाली आयकत जाल्यार आमकां अशें आयकूंक कळटा की खंय तरी ब्रिज पडलो जावं कसलो इन्सिडंट जालो. फाटींच जो कारवार जो ब्रिज आशिल्लो तो पडिल्लो, पूण ताज्या मागीर गोंयान अशी स्थिती निर्माण जावपाक जायना म्हणून म्हाका दिसता सरकारान बेगीनच्या बेगीन जो कम्युनिकेशन गॅप आसा सरकारा मदीं आनी जे लोक एनजीटीन गेल्या जावं जे लोक एजिटेशन करता, जो अलायनमेंट सध्या नव्या बोरये पुला खातीर जाला तेजे खातीर तांच्या भितर जो कम्युनिकेशन आसा तो बेगीनच्या बेगीन जावपा जाय. कारण अशें करून लोकांक हांगा त्रास जावपाक शकता, व्हडली दुर्घटना हांगा जावपाक शकता. तांकां हांगासर क्लोजर परमिशन मेळना ह्या पुलाचेर, कारण हो एक बिजी असो ब्रिज आसा बोरयेचो आनी तांकां क्लोजर परमिशन मेळना. कारण जर हांगासर तांकां पुराय काम करतले जाल्यार तो ब्रिज कंप्लीट बंद करपाची गरज आसा. पूण कारण हो मेन रूट असलेल्या कारणान तांकां ते परमिशन सद्याक मेळना. पळोवंक शकता आमी कशा तरेचो हो बिजी रूट आसा. गाडयो कितल्यो ह्या रस्त्यान क्रॉस जाता ते आमी पळोवपाक शकता. बेगीनच्या बेगीन तोडगो हो जावंकूच जाय आनी फामाद असो हो बोरयेचो पूल आनी खंयच्या वायट गजाली खातीर फामाद आनी जावचो न्हू, ही जतनाय घेवपाची गरज आसा. प्रुडंटा खातीर हांव स्वप्नील तारी. झिरो वॉटर बील स्किमीचो फायदो घेवन कांय जाणांनी 4-4 मीटर लायले. ताका लागून स्कीम बंद केली. मुख्यमंत्री उलयला. लोकांक पिवपाचें उदक पावोवंक सरकाराक दर क्युबिक लिटराक 20 रुपया खर्च येता, म्हणून लोकांक फक्त 4 रुपया लायतात. सांतांद्रे उदका प्रकल्पाच्या उक्तावणाच्या कार्यावळीक मुख्यमंत्री उलयलो. आतां हर घर फायबराचें टार्गेट. झिरो वॉटर बिल येवजणेचो फायदो घेवन कांय जाणांनी 4-4 मीटर लायले. ताका लागून ही येवजण बंद केली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. उदकाचे बाबतीत आमकां जो 40% लॉस जाता तो लॉस आमकां कमी करून
20% हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. बऱ्याच जाणांक एकदां खबर ना की आमी जे उदक बेश्टेच काडून फुकट मेळटा ते तुमच्या नळांतल्यान घरान धाडिना. उदक आमकां जे तयार करपाक इट इज एप्रॉक्सिमेटली कॉस्ट इज 20 रुपीज. 20 रुपया आमकां लागता 1 लिटर उदीक तयार करपाक. 20 रुपया. तुमकां कशें पडटा खबर आहा? कशें पडटा पर लिटर? पर क्युबिक लिटर कशें पडटा? ऑन एन एवरेज पयलीं तर आमी फुकट दिताले 40% लोकांक. आतां फुकट बंद केलें, खबर आहा न्ही? फुकट कित्याक बंद केलें? लोक मिसयूज करपाक लागलो उदकाचो. 4-4 मिटर घेवपाक लागले आनी त्या उदकाचो मिसयूज करपाक तेंच्यांनी सुरवात केलो. आतां ऑन एन एवरेज म्हाका दिसता 3 ते 4 रुपया पडटा. म्हणजे आमी 20 रुपयान उदीक तयार करता आनी 4 रुपयान लोकांक दिता. 16 रुपया तेजी कॉस्ट. हांव इंजिनियराचे पयशे आनी पायपलायनीचे सांगना, उदक प्रोडक्शनाचेच सांगता. हर घर जल जाल्या उपरांत आतां हर घर फायबराची मोख. आमची फुडली स्कीम कितें आहा खबर आहा तुमकां? हर घर फायबर. आज जी भुरग्यांक इंटरनेट लागता त्या भुरग्यांक प्रत्येकाच्या घरात प्रत्येकाक इंटरनेट कनेक्टिविटी मेळची म्हणून हर घर फायबराचेर आमी आतां काम करीत आसा. आनी तें काम करपा खातीर सपोर्ट आमकां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचो आसा. म्हणून गांवांतल्या सगळ्या लोकांक सगळ्यो सुविधा दिवच्यो ताच्या खातीर आमचें सरकार सातत्यात काम करीत आसता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. धारबांदोड्या प्रतापनगर रानांत एके चलयेची बॉडी सापडली. गळ्याक कट मार्क आसा म्हूण खुनाचो दुबाव. थळाव्यांक बॉडी दिश्टी पडली. तांणी पुलिसांच्या कानार घालें. पुलिसांची चवकशी चल्ल्या. अजून खंय वळख पटूना. फॉरेन्सीक डॉग स्क्वॉड सुवातेर पावले. धारबांदोडा प्रतापनगर रानात एका तरणाट्या चलयेची कूड सापडली. गळ्याक खंय कट मार्क आसा. चवकशी चल्ल्या. अजून खंय वळख पटूंक ना. फॉरेन्सीक डॉग स्क्वॉड घडणूक थळार. मागीर चवकशी मागीर पयले पुलीस बी येयल्ले सगळे आनी आतां पुलिसांनी विचारल्यार ते भायले कोण तरी भुरगे अशे हांगा उडयला तेका. हांगा येवन मारला काय कितें कळना. तेका गळ्याक बी कट आसा. कितले वर्सां आसतले? 20-22 वर्सांचे आसतले म्हज्या अंदाजान. कितें रेल्वे तिकेट बीन कितें मेळ्ळा तांकां? बॉल्सान ते कितें तरी रेल्वे तिकेट मेळ्ळा म्हणटा. सॉरी बॅग तेजे मेळ्ळा एक आनी एक चेन मेळ्ळा. बॅगान म्हणटा तिकेट आसा एक. खंयची ती बरी तामिळनाडूची खंयची तरी तिकेट आहा म्हणटा. कोणाक ना. तो भुरगो कोण तरी काजी ते घोडकार कितें तरी दिसता. सो हे आउटसायड खंय तरी मारून हांगासर उडयला. हांगा हाडून मारला. आउटसायडरूच ते हांगा हाडून मारला काय पयलीं मारला आनी हांगा हाडून काय कळना. राती नाल्यार आयज सकाळीं फातोडयली तशें कितें आसा. म्हणजे बॉडी तशी बॉडी फ्रेश आसता. म्हणजे हें आसा म्हणजे कांय जावना बॉडी. जेन्ना पुलिसांक म्हायती मेळ्ळी पुलीस हांगासर पावले आनी पळयलें की एक डेड बॉडी हांगासर आसा जंगलान उडयल्ली आनी ती खंय तरी 25 वयाच्या सकयल अशी एक चली भुरग्याची एक डेड बॉडी आसा अशें कळोन येयलां. आनी तिका गळ्यार खंय अशी मार्क आसा की सस्पेक्ट मर्डर म्हणून कळटा. सो तो सस्पेक्ट मर्डर आसा तेन्ना फुडलें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. जो पर्यंत वळख पटना तो पर्यंत हें कळचें ना की डेड बॉडी कोणाची आनी कशें कितें मर्डर जाला तें. ती जी आयडेंटिफाय जावना म्हणून तिका लुकआउट नोटीस आतां काडल्या. आनी त्याच प्रमाणे ही लुकआउट नोटीस जी आहा ती सगळ्या पोलीस स्टेशनाचेर तशेंच रेल्वे स्टेशनाचेर तांच्यांनी सर्क्युलेट केला. जेन्ना जो पर्यंत ह्या जी डेड बॉडी आहा तिची वळख पटना तो पर्यंत केस सॉल्व करपाक ही डिफिकल्ट आसा. जेन्ना ही डेड बॉडीची वळख पटप हें इम्पॉर्टंट आहा. ती गळ्याक तेज्या कट आसलेल्या कारणान हे मर्डर म्हणून कन्फर्म करून तेज्या उपरांतूच हे मर्डर केस ही फोंडा पुलिसान रजिस्टर केल्ली आसा. सद्या सगळे पुलीस मार्दोळ त्याच प्रमाणे फोंडा आनी कुळेम पुलीस ह्या मर्डराच्या शोधात आसा. पुण्याच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. थिवी चिऱ्याचे खणीत बुडून पुलीस कॉन्स्टेबल आकाश नायक सोंपलो. परवरच्या ग्रुपा बरोबर तो खंय खणीत पेंवक देंवयल्लो रावपी परवरीचो. कळटा त्या प्रमाण खण खंय 10 फूट खोल. फायर ब्रिगेडीन बॉडी पुलिसांच्या स्वाधीन केल्या. पुलीस चवकशी करतात. थिये चिऱ्याच्या खणीत बुडून पुलीस कॉन्स्टेबल आकाश नायक सोंपलो. तो परवरीचो रावपी. इश्टा वांगडा खंय खणीत पेंवपाक उतरिल्लो. 10 जाणांचो गट पेंवपाक गेल्ले. तातूंतले 2 जाण खंय पुलीस. संडे सो नॉन वर्किंग डे. सो आमचे 6 वरांक सुमार सांची इविनिंग कॉल आयला की 1 पर्सन ड्रॉन इन द वॉटरफॉल नियर
सिरसे पंचायत सो लोकल पंच आनी आमचो एक फायर फायटर हांगा म्हापसाचो की तो थंयच रिसायडींग करतालो सो एक्झॅक्ट लोकेशन आमकां तेंच्यांनी दिलें इमिडिएटली विथ हेल्प ऑफ द एंकर्स वी आर यूज 2 एंकर्स सो हांव एक आनी म्हाजो फायर फायटर 2 एंकर आमी मारले एट अ टायम सो म्हाज्या एंकराक तो इमिडिएटली लागलो आनी ताका आमी इमिडिएटली ताका रेस्क्यू केलो आनी हँड ओवर द PSI पलवाळे जाधव फॉर फर्दर इन्क्वायरी तेचे कडेन हँड ओवर केलो सो तेजें नांव बी कितें कळ्ळां तेजें नांव आसा आकाश सुरेश नायक अशें कळून येयला की तो वर्कींग इन पुलीस कॉन्स्टेबल इन पुलीस स्टेशन तो थंय फ्रेंड्सां वांगडा गेल्लो तेजे फ्रेंड्स आनी लोकल कांय तरी लोक आसले सो ते संडे मजा करया सो मजा करया म्हणून काय जालां तो सारकी आतल्यान प्लेस सडनली लोकांची ह्या ना ते ये वचप अशें कांय ना सारकें दोंगर हिलीच्या मदीं आसा ते दोंगर कटराच्या मदीं आसा थंय आमकां तेजी रेस्क्यू ऑपरेशन केल्या उपरांत तेची बॉडी फायंड आउट जाता एक्चुअली कितें तेजें ब्युटिफिकेशन कितें करचें आसलें सिरसे पंचायती अंडर म्हणजे कितें स्टॉप जालें आसलें आमचे लोकला कडल्यान आमकां कळ्ळें अशें कितें तें ब्युटिफिकेशन करपाचें आसलें कितें खण ती एक्चुअली म्हाका ती खण कशी दिसता पूण गरो आमी जो मारलो एंकर जो मारला तो जवळ जवळ 11 फूट साधारण खोल आसा म्हणजे 4-4.5 मीटर खोल आसा प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक पळयत रावात प्रुडंट पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न झिंक फॉलिक ऍसिड विटामिन ए बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस घराघरांनी पंचामृता कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक काणकोण PWDचे कचेरेचो नळ चालू उरिल्ल्यान काणकोण शेतकी खात्याचे कचेरेक उदक भरलें फायली एक लॅपटॉप प्रिंटरांत उदक शेतकी खात्याच्या वयल्या फ्लोरार PWDचें ऑफिस थंयचो स्टाफ खंय शुक्रारा नळ चालूच दवरून गेलो 2 दीस सुटी आशिल्ल्यान PWDच्या ऑफिसांत उदक भरून सकयल शेतकी खात्यांत पावलें बार्देसांतल्या कायसू वाठारांत लोकांचे उदकाचे हाल म्हूण एका वाटेन बातम्यो येतात जाल्यार दुसऱ्या वाटेन काणकोणा PWDच्या कचेरेंत 24 वरां उदक शुक्रारा स्टाफान कचेरेंतलो नळ चालूच दवरलो उपरांत 2 दीस सुटी सोमारा मेरेन PWD कचेरेक भरून उदक सकयल्या फ्लोरार शेतकीय खात्याच्या कचेरेंत पावले थंयच्यो फायली लॅपटॉप आनी प्रिंटरूय फुगलो ह्याच संकुलांत काणकोणची जायतीं सरकारी ऑफिस आसा मामलेदार ऑफिस आसा डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस आसा तशेंच 3री माळयेचेर जे आसा PWDचे वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट आसा वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाक कितें घडलें की शुक्राराक कोणे तरी नळ चालू दवरलो आनी शेनवार आयतार सुटयेचो दीस आशिल्ले कारणान तो नळाचें उदक चालू उरलें PWD त्यांच्या वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटान उदक भरलें पूण तें उदक देंवन सकयल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक येयलें दिसता वयर उदक भरलें आसतलें फर्स्ट सेकंड फ्लोराचेर थंयच्यान व्हांवून तें सकयल देंवलां आनी आमचे खुबशे एक लॅपटॉप डॅमेज जाला एक प्रिंटर डॅमेज जाला तशें आमचे खुबशे फायली आमचे एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शनाचे अकाउंट्साचे फायली डॅमेज जाला बरोबर आमचे जे सबसिडी केसीस आसा तेजे बीन फायली खुबशे डॅमेज जाला कृषी कार्डाचे फायली आसता ते सुद्दां आमकां मेनटेन करून दवरपा जाय कित्याक आमकां इन्फॉर्मेशन आमचे कडेन उरपा जाय न्ही तें इन्फॉर्मेशन आमी मागीर फाल्यां कोणी मागल्यार दिवपाक शकना इन केस अश्यो डॅमेज जाली जाल्यार तेंचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचें उदक देंवन थंयची तेंच्यो फायली आशिल्ल्यो त्यो उदकान भिजल्यो तशेंच लॅपटॉप प्रिंटर हितून भितर उदक गेल्लें आसा मोठ्या प्रमाणांत तांकां लुकसाण जाल्लें आसा प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान बाबेश पोरकर मांद्र्या पुताचो 50 वर्सां जाणट्या पिरायेच्या आवयचेर कोयत्यान हल्लो कारण खासगी आवय खंय थापटायली खोंटायली कोयत्यान तकलेर मानेर घाव आवय बऱ्यान साल्वार तिणें पुलिशेच्या कानार घाले उपरांत मांद्रेच्या पुलिसांनी पूत चंद्रशेखर पाटीलाक उखलून हाडलो हल्ल्याचें नेमकें कारण कळना तपास चल्ला आमी आसात पेडणे पुलीस स्टेशनार आसात आगारवाडा पेडणे हांगा एक इन्सिडंट घडल्या जी कंप्लेंटान आसा सुषमा कलंगूटकर हांच्यांनी कंप्लेंट रजिस्टर केल्लेली आसा मांद्रे पुलीस स्टेशनार एकाच चल्यान आपल्या आवयचेर अटॅक करून तिचेर चॉपर घेवन वार केल्ले आसात अटॅक केल्ले आसा आनी गळ्या कडेन मागीर
ताती कडेन आनी हेर जाग्यार तांणी बार केल्ले आसा. सद्या तेची ट्रिटमेंटा खातीर GMCन एडमीट केल्ले आसात. मांद्रे PI गिरेंद्र नायक आनी तेंची फूल टीम जी आसा ह्या ज्या चंद्रशेखर पाटील हाका सद्या ताब्यान घेतलेले आसात, अरेस्ट केल्ले आसा आनी फुडली जी इन्वेस्टिगेशन आसा सद्या सुरू आसा. आनी एकंदर हे इशू कित्या खातीर जाले आनी काय कारण आशिल्ले ते आपल्या आवयचेर तांणी हे अटॅक करपाक लागले हे अजून गुपीत आसा. सद्या तेचेर इन्वेस्टिगेशन सुरू आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. गोंय राज्य फिल्म फेस्टिवल 2025 अंदू 14 ते 17 ऑगस्ट मजगतीं जातलो. 10, 11 आनी 12वी आवृत्ती खंय एकदांच जावपाची. फीचर, नॉन फीचर फिल्मां खातीर कोंकणी आनी मराठी अशीं 2 सॅक्शनां आसतलीं. नोंदणे खातीर निमाणी तारीख 7 जुलय. मुख्यमंत्री उलयलो. पयलें इनाम खंय 5 लाख, बेस्ट डायरेक्टराक 50,000. गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल 2025 10th edition, 11th edition and 12th edition हे आम्ही आज अनाउंस केला. हे द 4-day फिल्म फेस्टिवल उरतले विच इज ऑन द 14th, 15th, 16th आणि 17th ऑगस्ट. 14 तारखे दीस गोवन फिल्म फेस्टिवलाचे इनॉग्रेशन जातले आणि 17 तारखे दिसा गोवन फिल्म फेस्टिवल 2025 हाचो क्लोजिंग सेरेमनी आसतलो. The topic for the film festivals will be given. The movie makers have to submit their film within the 48 hours after the topic announced, and selected short films will be the screen during the festival and will also be given the prize money. The submission of the movies for the competition section of the festival will start from the tomorrow 17 June 2025 and last date of the submission will be the 7th July 2025. एक category जी आसा which feature films will be the 2 section, कोंकणी आणि मराठी अशी 2 सेक्शनां आसतली feature films, आणि non feature films will be the combined section for the कोंकणी आणि मराठी लँग्वेज. हाच्या खातीर कंबाईन दोन्ही लँग्वेजी कंबाईन करून आसतले. प्राइज मनी इट इज एन बेस्ट फिल्म. द फर्स्ट प्राइज विल बी द 5 lakhs, सेकंड प्राइज 3 lakhs. ओके, आणि द बेस्ट डायरेक्शन द फर्स्ट प्राइज इज एन 50,000 आणि सेकंड प्राइज इज 35,000. हाच्या व्यतिरिक्त इज अ बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस इट इज एन सगळे 25,000ची ईच प्राइजीस. राना हक्क कायद्याविशीं फायली तडीक लावंक 21 जुनाक खासा ग्रामसभा दवरल्या. नोडल अधिकारी सांगता त्या प्रमाण ग्रामसभेक मंजुरी मेळ्ळ्या उपरांत उपजिल्लोधिकारी पावड्यार उरिल्ल्यो फायली क्लियर करतले. उपरांत सनद 19 डिसेंबर मेरेन सगळें क्लियर. 10,000तले 2,000 सध्या क्लियर. फॉरेस्ट एक्टान 10,000+ केसी आसा, 10,136 एक्झॅक्ट व्हॅल्यू सांगतलो जाल्यार. आणि तातूंत 2 प्रकारचे क्लेम्स, इंडिव्हिज्युअल क्लेम्स आणि कम्युनिटी क्लेम्स. सो इंडिव्हिज्युअल क्लेम्सा भितर ट्रायबल आणि नॉन ट्रायबल म्हणजे OTFD म्हणटात तांकां, अदर ट्रायबल फॉरेस्ट ड्वेलर्स. सो पुराय अश्यो 10,000+ केसी आसात आणि ऑलरेडी 1,000+1,007 सनदी ऑलरेडी दिल्ल्यो आसात. 949 रिजेक्ट जाल्ले आसात वेगळ्या वेगळ्या कारणां खातीर. रिजेक्शन मोस्टली ज्यो जाल्यात, ज्यो मोस्ट ऑफ द क्लेम्स आशिल्ल्यो त्यो रेव्हेन्यू लँडार आशिल्ल्यो, म्हणजे थंय फॉरेस्टान पडनाशिल्लो अशें लोकांनी कांय क्लेमी घातिल्ल्यो, त्यो रिजेक्ट जाल्या. 14 तारखेक जो फाटी 14 तारीख जाली 2 दीस पयलीं कॅम्प करात म्हणून सगळे डेप्युटी डिरेक्टर सांगून तुमच्या तालुका लेवलाचेर कॅम्प करात. आनी हो कॅम्प स्पेसिफिकली कित्याक आशिल्लो अशें नजरेन आयलें की खुबश्यो फायली स्पॉट व्हेरिफिकेशन जाला आनी तेजे नंतर ज्यो ग्रामसभेक वचपाक जाय त्यो वचूनात. कारणां कितें की थोडे जाण सांगपाक ते डॉक्युमेंट्स थोडे इनकम्प्लीट आसात. हें काम कंप्लीट करपाक स्पेशल कॅम्प दवरलेलो फॉरेस्ट ग्रामसभा जी आसा न्ही ताच्या खातीर स्पेशल ग्रामसभा दवरपाक लायल्या. फॉरेस्ट रायट एक्टाचेरूच स्पेशल ग्रामसभा घे म्हणून सांगल्या. CM सराच्या डायरेक्शनाच्या नंतर पंचायत डायरेक्टराक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें की तुमी स्पेशल जी 21 तारीख जातली ती फक्त स्पेशली ह्यो क्लेम्स घेवपाक आनी ते क्लेम्स अप्रूव करपाक, ते सगळे तेजी पडताळणी करून ताजे पेपर वर्क चेक करून क्लेम चेक करून ते ग्रामसभेन अप्रुवल दिल्या नंतरच ती फुडें वचूं शकता फायल. म्हणटकीर नाजाल्यार ती फुडें वचना. स्पेशल ग्रामसभा जर 21 तारखेक जुनाक जाली रोखडेच 8 दिसांनी डेप्युटी कलेक्टर लेवलाक तो घेवं शकता आनी त्यो अप्रुवल दिवचे म्हणजे 15-20 दिसांनी त्यो फायली सगळ्यो ज्यो ग्रामसभा अप्रूव जातल्यो फायली त्यो फायली नक्कीच 15 ते 20 दिसांनी 2 मिटिंगी घेवन त्यो सगळ्यो क्लियर करू शकता स्टेट लेवलाक करतात. आनी एक आशिल्लें की थोडे लोक येयना, सो समज कोणी येयना जेंचे क्लेम्स आसा जाल्यार तेंचे पोस्टपोन जातले, तेंचे जावपाक मातसो टायम लागतलो. कशें आसा आतां स्पॉट व्हेरिफिकेशनाक येवप, सपोज तुवें तुजी क्लेम घातल्या, एक माझी 5,000 स्क्वेअर मीटर जमीन आसा म्हण क्लेम घातल्या आनी ती दाखोवपाक जर येना स्पॉट व्हेरिफिकेशन तो येत ना
दाखयतलो कोण प्रॉपर्टी खंयची ती गव्हर्मेंट सर्वंट किंवा गव्हर्मेंट काय वचून ती तुजी खंयची प्रॉपर्टी म्हणून आमकां खबर ना. ताका एकदा नोटीस वता, दोनदा वता, जर तो येना मागीर ताका अशें धरले वतले की तो ताका क्लेमान इंट्रस्ट ना जावपान ती मागीर रिजेक्शनाक वतली. बेतोड्या रस्त्यार वॉलेस फॅक्टरी लागसार 3 गाडयांचो अपघात, एक रिक्षा, स्कूटर आनी मोटार. 8 वर्सांचे चलयेक मार लागला, ताका हॉस्पिटलांत व्हेला. चलयेचो बापूय खंय, ताका ट्युशनाक सोडपाक वतालो, वाटेर अपकीर्त. मोटारीचो ड्रायव्हर म्हणटा रिक्षावालो रॉंग सायडीन आयलो. बेतोड्या रस्त्यार 3 गाडयांचो अपघात, स्कूटरीर आशिल्ल्या 8 वर्साच्या चलयेक दुखापत जाला, ताका खंय उपचाराक हॉस्पिटलांत व्हेला. हांव येतालो फोंड्या वचपाक आनी असो वयतालो रिक्षा मागीर रॉंग सायडीच्यान येयलो. ते एक्सिसाक ओवरटेक मारपा वचोन तेणी येवन डायरेक्ट ती म्हाका मारली. हांव रस्त्यार आहा, म्हाज्या रस्त्यार हाडून डायरेक्ट मारली. असो परतेलो तो म्हाज्या गाडयेचेरूच पडलो तो. टू व्हिलर कोणा लागला मार आता? ते चेडूक लागला, बारीक चेडूक. हितून पॅसेंजर आशिल्ले तांकां हांवें पयलीं गाडी ताका देंवयलो, देंवन मागीर तांकां काडलो भायर. मागीर खंय वयतालो तूं? ट्युशनाक गेलो चेडवा. आता मार लागला ताका? मार आयडी नेला ताका. आयडी नेला? हय हय. तू कितें अकस्मात रिक्षा आयली फुड्यान काय कितें तो कोणाची मिस्टेक? इतली भायल्यान कशी गेली चिकू मरे. ओवरटेक करताले? ओके ओके. ती अशी वयताली आनी हांव तसोच वयतालो. ती गाडी येयली न्ही रे, ती गाडी पळय खंयच्या आहा ती. चलयेक चड मार लागला? आयडी नेला? आयडी नेला. बेतोडा रस्त्या आयल्यान आनी हितूर एक रिक्षा, एक 4 व्हिलर आनी एक 2 व्हिलर इनवॉल्ड आहा. तितूर जी 2 व्हिलर आसा ती जो बापूय आपल्या चेडवाक ट्युशनाक घेवन वयतालो आनी अकस्मात हो एक्सिडेंट जाल्ल्या कारणान ते चलयेक बरोच मार लागला आनी ते चली आहा ताका सद्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्ले आसा. पुलिसांच्या खातीर तुमी मिठाच्या आगर सांबाळूंक जाय. विधानसभेत आमदार विरेशाक दिल्लें उतर सरकार पाळटलो. गोंयच्या मिठा आगारांतल्या मिठाक मार्केट मेळोवन दिवंक सरकाराचो यत्न चल्ला म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. ताणें सांतांद्रे आगारांचें इन्स्पेक्शन केलें. ऑक्टोबरा सावन खंय मानशेचें काम सुरू करता. बांदाक खावटी पडून लुकसाण जाता म्हणून थळावे बोवाळ मारतात. मिठा आगारांचें संरक्षण करप गरजेचें म्हणून आमदार विरेशान विधानसभेत प्रश्न काडिल्लो. आमदार विरेशाक दिल्लें उतर सरकार पाळटलो. गोंयच्या मिठा आगारांतल्या मिठाक मार्केट मेळोवन दिवंक सरकाराचो यत्न चल्ला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. मुख्यमंत्र्यान सांतांद्रे मिठा आगारांची पळोवणी केली. मिठाचो खंय अभ्यास करता. हय, असेंब्लीन आमदार बाब विरेश बोरकार हाणें सॉल्ट पॅन मिठागाराचो विशय काडिल्लो आनी ताच्या सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 50 मिठागारां आसा. ऑन एन एवरेज एकट्याची 4 ते 5 एकर लँड एकट्या मिठागाराची आसा. ही रिवायव जावप, सर्वायव जावप गरजेचें आसा. त्या प्रमाणे आमच्या बायोडायवर्सिटी मिठागाराचे खातीर सेपरेटली पॉलिसी आमी लॉन्च केली. हांगा आयल्या उपरांत तेंचे आयकून घेतलां. तांच्या खातीर मेनली म्हणजे मानस बांदप आनी मिठागार निवळ करप. मानस बांदचें काम हें आमच्या WRDच्या मार्फत येता ते ऑक्टोबरांतल्यान सुरवात जातलें. मिठागार परत एकदां तांकां मार्केट मेळोवन दिवपाक म्हणजे आमच्या बायोडायवर्सिटी ते अरेंज केला. जो युनीट ते सगळे विकत घेतलो तांच्या खातीर तेणें आपयला ताका, जेणे करून ताजें मीठ हें सगळं टेस्टिंग करपाकूय आमी धाडला. इट इज फॉर द कॉस्मेटीक पर्पज, फॉर द कन्जम्पशन पर्पज. त्या खातीर आतां पर्यंत सगळे रिपोर्ट रेडी करून घेत आसा आमी. एकदां सगळे रिपोर्ट रेडी जाले काय ताज्या उपरांत ताजेर आमचे जी पॉलिसी डिसिजन फायनलायज करतले. बट हे मिठागार गोंयांतले डिसिजन युनीक मिठागार ते दवरप ही काळाची गरज आसा. हे बायोडायवर्सिटी गोंयची आनी ती बायोडायवर्सिटी मेंटेन दवरपा खातीर सरकारान असेंब्लीन प्रॉमीस दिला त्या प्रमाणे ते आमी करतले हेजें हांव आश्वासन दिता. कारण तेणी मुद्दामून आमदार विरेश बोरकारान हो विशय रेज केलो आनी ते दवरपा खातीर आमचें सरकार हें आसा तें कार्यरत आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हें न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.